प्रधानमंत्री पोषण योजनेखाला 8वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यांक मदले सुटयेत खाण दिवपाची येवजण आसा। चिकी, पुलाव, भाजी असे पदार्थ मदले सुटयेंतल्या खाणांत दितात। ह्या खाणांचे दर वाडोवचे अशी मागणी आप मजत गटांनी केल्ली। हाची दखल घेवन सरकारान ह्या माध्यान आहाराचे आता दर वाडयले। हे विशींचो आदेश शिक्षण खात्यान जारी केलो। पूर्व प्राथमिक तसेच प्राथमिक विद्यार्थ्यां खातीरचो नवो दर 8.74 रुपया केला, जाल्यार उच्च प्राथमिक विद्यार्थ्यां खातीरचो दर 11.12 रुपया केला। देखून आता आप मजत गटांक थकाय मेळ्ळा। गोंय राज्यान सगळ्या प्री प्रायमरी, प्रायमरी आणि अप्पर प्रायमरी स्कुलांत मिड डे मील दिले वयता। सेल्फ हेल्प ग्रुप जे आसा काय ते हे मिड डे मील प्रोवायड करता। त्यांच्या खातीर एक बरी खबर आता येयल्या ती म्हटल्यार सरकारान ह्या मिड डे मिलाच्या रेटीन वाड केलेली आसा। प्री प्रायमरी, प्रायमरी आणि अप्पर प्रायमरी हेका जे सेल्फ हेल्प ग्रुप पयली मिड डे मील प्रोवायड करताले तांकां आता प्रत्येक भुरग्या फाटसून जी रेट मेळटा तितून वाड जालेली आसा। प्री प्रायमरी आणि प्रायमरी हेका प्रत्येक भुरग्या फाटसून 8 रुपया आणि 74 पैसे अशें मेळटले, जाल्यार अप्पर प्रायमरीच्या भुरग्यां खातीर 11 रुपया 12 पैसे असो नवो दर जो आसा तो लागू केल्लो आसा। पयलीं हे दर कमी आसले जे सेल्फ हेल्प ग्रुपांक मेळटाले, पूण आता ह्या दरान वाड जाल्लेली आसा। आणि हे जे दर नवीन दर जे आसा ते डिसेंबरासून सुरू जाल्लेले आसा अशें जे नोटिफिकेशन आसा ते गव्हर्मेंटान काडलेले आसा। तर आता प्रत्येक भुरग्या फाटसून जे पैसे मेळटाले सेल्फ हेल्प ग्रुपाक ते वाड जावन आता वाडीव दरान तांकां पैसे मेळटले। ही असली आताची अपडेट। अश्यो अपडेटी पळयत रावा गोमंतक टीव्हीचेर।